नीती आयोगाचा अहवाल आयलो आणि गोयभर बोवाळ झाला. शेनवारा आमदार विजय सरदेसायान पत्रकार परिषद घेतली. मुख्यमंत्र्याक देवोचो म्हणून ताची मागणी. तो सगळे हाजेर फेल. When it comes to ease of doing, he has failed. When it comes to fiscal deficit, he has failed. When it comes to unemployment, he has failed. When it comes to traditional occupations, he has failed. When it comes to children, health of children and women, he has failed. When it comes to debt to GDP ratio, he has failed. When it comes to foreign direct investment, he has failed. So, किद्याचेरूच वो पास जायना. पयलीं आमी कशें करताले, एक बॅक उरलो जाल्यार हो अभ्यास मातसो तूं चड कर म्हणून. वो अभ्यास करून पास जावपाचो भुरगो न्ही हो. वो कंप्लीट फेल. वो दोतोर म्हणूंक शकना तुमी हाका कितें म्हणप तें तुमीच पळयात. वो फक्त बरो आहा इंजिनियर कसो. ही इंजिनियर्स डिफेक्शन्स एंड कीप्स हिज चेअर सेफ. आतां हो जो एसेसमेंट आयला निती आयोगाचो ताजेर ताका दिसलां की आपल्याची गुळी येता. प्रधानमंत्र्याच्या अंडर निती आयोगान जर सर्टिफाय केलां की हो मुख्यमंत्री फेल म्हणून सगळ्या हातून जाल्यार ताका दवरता कित्याक. ही हॅज टू बी मेड टू स्टेप डावन. जाल्यार सरकारान हे सगळे इश्यूचेर एक व्हायट पेपर दिवंक जाय. फर्स्ट व्हायट पेपर ऑन द स्टेट ऑफ फायनान्सीस. सरकारान आनीकूय काय केपेबल आमदार मंत्री आसात म्हणून तो उलयला. विश्वजीतूय खंय केपेबल आहा तांचे भितर आहा मागीर एक्सपिरियन्स आशिल्ले लोक आहा, बॅकग्रावंड आशिल्ले लोक आहा. ना म्हणना हांव आसा. विश्वजीत आहा. विश्वजीत ऑफकोर्स आहा. विश्वजिताच्या हातून ताणें म्हणल्यार रिजनल प्लॅन तो करना म्हणून. निती आयोगान विश्वजीत कितें हांव विश्वजिताचो फ्रेंड म्हणून सगळो प्रेज करना. निती आयोग हेज ऑल्सो स्पोकन अगेन्स्ट विश्वजीत. रिजनल प्लॅन तो करूंक शकना म्हणून. तो कित्याक करूंक शकना? कित्याक IPBचेर हो कलर मारीत आहा. विजयाच्या या वक्तव्यान गोयभर राजकीय मळार खवदळ. आपले नाव आयकताच विश्वजितान स्टेटमेंट काढलो. विश्वजीत म्हणटा ताका खंय पार्टीचेर आनी मुख्यमंत्र्याचेर पूर्ण विश्वास आसा. पार्टीच्या मार्गदर्शक तत्वांचेर चलतलो म्हणून विश्वजितान स्पश्ट केला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.